Thank you, Jesus. Hallelujah. Stand in His presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. संग तेरे हम नाच गाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम नाच गाए, आए मुसीबत मुस्कुराए. Today in your presence, let there be joy, let there be peace like a river. आज तुझ्या आचीपणात, तुझी विशालकाय, तुझा संतोष एके जोडीसारखो वावरते. Tu sono sognando e che volte sono sarco, ritmo tu sono sognando e che volte sono sarco, let it flow like a river. Holy Spirit, lead us. We don't want to do anything in our own strength. We don't want to do anything in the arm of the flesh. Ang just so salimon yamanag kaad sunya. Ang kantuchin ang chimon laupag sahi. Aba amara habata zedoro mokotori. Ang kantuchin ang chimon laupag sahi. Idag tuwek los ang chikanon. Ang kalagon ayos ang iangay. Sunyang kazay to shenwe. Punto kazay to shenwe. Ayos ya garam to kamoy mami. Ayos ya zagay to shenyaw purkot sawi. Ayos ya zagay to jesot purkot sawi. Lead us, Holy Spirit. Lead us, Holy Spirit. We want to hear from heaven today. Sorgitaon ang kaangkong zay. Sorgito koyon ang kamazay kong zay. Sorgat ko hindi na jotan. Dia संसारान kita yundi. Ang shamone aristu. Jesus. Rajpur. See, you are spiritual people. The Lord will make you so tired of religion. He's causing you to come in a deep relationship with the Lord. Let your spirit come alive today. You will feel His presence. Come on.
us up, stir us up, stir us up. Our spirit. आमकां तुझ्या शिकवण साफसुबें करूं नाका जेसू तुझ्या आशीर्वादान मान दिवं ही दोरी आवडी दुनिया तूं वेगळेंच कितें करता आमकां सोंसवना वाऱ्या सारकें तुझ्या आशीर्वाद येता कोणचे वाटेन वारो मारता आसूं आमकां सोंसवना पूण आमकां तयार कर तुजो अभिषेक देवय आयज तुझ्या भुरग्यांक सगळे दुबाव तुमचे पयस दी बाबा मावार्थ वाडय तुझ्या भुरग्याचो कित्याक मावार्था मेरेन आमी कांयच करूंक जायना मावार्था मेरेन आमी तुका विचार करूंक जायना जागृत कर तुझ्या भुरग्यांक तुझें उतर जिणें जावं दी आयज ह्या काळजाची तयारी कर मगच्या बाबून काडोक चोर वाडना उसवाड वाडय तुजे भितर उसवाड वाडय तुजे भितर Nothing is higher than our God. No one is higher than our God. Are you thinking about your situation? God is greater than your situation. Are you thinking about somebody? God is greater than that person. Are you scared of somebody? God is greater. कोणाक पियेना तूं सगळ्या परस व्हडलो तुजो देव जाणें तुका रोसना तो तुजे वांगडा आसा The Lord is saying to somebody, while your enemies are planning to pull you down, God has already gone ahead and prepared everything for you. तुझे दुश्मन काय ते प्लॅन करता तुझ्या वरती पूण तांकां खबर ना देवान ऑलरेडी तुका फुडें व्हेलें म्हणून this word is for somebody. God has already taken you in the front. You are already forward. Even while they are planning against you, even while they are thinking about you against you, God has already taken you forward. Strategy of the Lord. Come on. Go forward, people of God. Go forward. Go forward. Pude walls. Devan tuka apoila. Party soronaka. Paula pude kar. Jesus. Hallelujah. You know, I feel today you need to liven up. This morning when we were getting ready, there was a big pull sound around our building of people with different chantings and
songs and flags and stuff. I hope you understand. So त्यांचे songs ते म्हणत गेले. And I kept saying hallelujah, 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 hallelujah. त्यांचा आवाज कितला व्हडल्यान जातालो, पण ते स्पीकर घेऊन व्हडल्यान म्हणत वयताले तांचे कितें ते म्हणटाले. I won't say it, but I kept singing hallelujah, 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 hallelujah. So असले हे म्हणत गेले व्हडले पुरसां स्पीकर घेऊन व्हडल्यान आवाज करीत, पण I kept singing. When the enemy raises his voice, you have to raise your voice more. दुश्मनांना आपला आवाज होता तुझ्या जीवितात. तुझा आवाज सुबे जावपाक जाय, तुझी आराधना सुबे जावपाक जाय, तुझे गायन देवाक सुबे जावपाक जाय. Doesn't matter what your situation is today. Don't let that disturb you. तू disturb जायनाका. तुझ्या भितर स्वाड आसा. हो स्वाड पेटोवपाक जबाबदारी तुजी. कोण येवन तुका पेटोवचो ना. जबाबदारी तुजी. जितले तू देवाक आर्गां दिता, वखाणी दिता, तितलो हो स्वाड वाडटलो. You see, this will be lifted up. God doesn't want us to talk about the darkness. He wants us to talk about the light. Whatever is here, we know it. We understand. But greater is He who is in you than he that is in the world. Okay? Amen? 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 Hallelujah? So let it be. Let it be. Let anything happen. Our God is with us. We will praise Him. You see how everything will be lifted. Hallelujah? And then you will suddenly see. It's not hallelujah. Amen? Hallelujah? संग तेरे हम नाचे गाए, आए मुसीबत मुस्कुराए. संग तेरे हम नाचे गाए, आए मुसीबत मुस्कुराए.
you, Jesus. Hallelujah. Lord, let your joy begin to bubble up in our soul. Yes, Lord. We want to praise you. Such a joy to be in the house of the Lord. Such a joy. You know, sometimes we forget. Sometimes we forget why we are chosen. Sometimes we forget why we gather together. आम्ही विसरतो जायते पावटी कित्याक आमकां देवान दिसून काडला. आम्ही विसरतो जायते पावटी आम्ही कित्याक एकठांय जाता. We forget about it, and then you know life just becomes a religion, and then it just becomes another religion. We don't want to follow religion. We want to follow Jesus. Religious people does not like what I say, but I'm saying we don't want to follow religion. We want to follow Jesus. Hallelujah. Amen. So the Lord, when He says you smile, you smile. Na Jesus maka samjaina ais maji situation bane na maka aspak zaina. Are baba Dev santa has. So tu has. Okay. Magi Dev santa nas. Tu nas no. Nas bache. All situation and nas bache. Dev santa nas. Because you know, see, God is very prophetic. See, God says to you today, Shabbat. God is saying to you today, dance because your breakthrough is coming. So aadi fude celebrate kor. Aadi fude celebrate kor. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. It's good to see you. I think it's holidays. Right? So all the parents have to be relaxed, huh? Exam is kind and also tension kida leta. Huh? So we are here to praise Him. We are here to worship Him. We will forget about everything. Amen. Hallelujah. Okay, let's sing that again. Cruise par hui sama hara shetaki ne aapko se cruise par hui puri samati hara shetaki ne aapko se mere lambu se mili hai azadi rok sake na abhi hame koi shakti mere lambu se mili hai azadi rok sake na abhi hame koi shakti.
Your blessings will multiply. Hallelujah. जितने तू देवा कर खरीदा, इतने तुझे देशा में बांटने हैं. Don't think by frowning, by being sad, anything will happen. Nothing will happen when you frown. Nothing. But when you give thanks to the Lord, your blessings will increase. God loves those people who are giving thanks to Him. Hallelujah. देवा के लिए बहुत रखता चलना हमें मान करेगा. So many परिस्थिति. Hallelujah. Many of you are going through financial problems. I know that. I understand that. Yeah, this anxiety of financial problems are less. And they are going up and they're sada. And God has allowed it for a reason. He wants to check your heart. Will you praise Him? Will you praise Him? Even if your situation is bad. Hallelujah. Your situation is clear. So they have to armaditos now. Hallelujah. Do not hesitate to praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Samsara Charui Konshani Gasta Pore now Jesus Amen. Samsara Charui Konshani Gasta Pore now Jesus Oh, Kisle Pore now Jesus Samsara Hallelujah Kisle Pore now Jesus Akya Samsara Hallelujah
Light comes from inside. Your light comes from inside. World people, light comes from outside. But a follower of Jesus, his light comes from inside. So you're lighting up your life. So smart to be doing. Hallelujah. Amen. Oh, तुम मिले मैं ऐसे बस गए, ये बात के लिए बात कर गए, ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चंद, oh तुम मिले मैं जिंदगी भर के लिए बात बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चंद जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर मुझे आजाद किया, और डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर मुझे आजाद किया। हालेलुया। दिल में जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए।
Hallelujah. Hallelujah. Every serpent spirit come out of the body. Somebody said to the John, by sword the body. By sword. It's going out. Let it go out. Yes, that snake spirit is leaving your body. Close enough. Yes, my God, I'm telling you, your God is so powerful. तुझा देव सर पवित्र झालासा. तुझ्या देवाच्या आठवडा कसले मानपासुरोना सगळे तुडवले त्याचे तुझ्या नावान. एक हे माथोरो सोकोरोगो. याले सोथोरोगो शिकले. हालेलुया. सगळे सैतानाचे वेदी या बेड्यात तुटला. सगळे witchcraft, black magic, सैतानाची वेदी तुटला. My God. Oh, सगळे सेटनी उलपण में या बेड्यात. My God. Shabbat. Hallelujah. Everybody in the spirit. God has given you this power. Just praise Him. Praise Him. Worship my God. Hallelujah. There's nobody like you, Jesus. Hallelujah. Congratulations for me, only Jesus. Oh, Shabbat. Shabbat. My God, bring her to the front. In the name of Jesus. MARGAO God, Jesus for them. MARGAO God, Jesus for them. So we are separated by sword. By sword, you put it in the Pastor, so you can now you put it in.
your hands open. Beautiful, beautiful Jesus. Beautiful, beautiful Jesus, Jesus. आपल्या पाकोट्याखाला तुका तो लिबून दवरतलो. सैतानाचे बाण, तुझ्या दुस्मानाचे बाण तुझेर तीर घेऊन येता तेन्ना तुजो दोनी तुका आपल्या पाकोट्याखाला लिबून दवरतलो. असोताचो मोग, असोताचो मोग. तो म्हणटा म्हजे तुवें म्हज्या पुता कित्याक तूं कामरता, कित्याक तूं भियेता. म्हजी नदर सगळो वेळ तुजेरूच आसा. आंखों की पुतली जैसा मैंने तुझे संभाला है. मेरे पंखों तले तुझे संभाल कर रखा है. तेरा प्यार है आका. His love is so different. तेरा प्यार है आका. सुनता मेरी पुकार. ना छोड़ी तू मुझे बुरी हालातों में. तेरा प्यार है आका. सुनता मेरी पुकार. ना छोड़ेगा मुझे बुरी हालातों में. मेरा चरवाहा तू ही है. 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 Lift your hands to the Lord. Oh Jesus. And holy, holy, Lord, are you, Lord Almighty. Holy, holy,
सर्वशक्तिमान ईश्वर है, पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू ही राजा है, तू ही राजा है, तू ही राजा है, तू पवित्र सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू ही राजा है, तू ही राजा है, तू ही राजा है, तू पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू ही राजा है, तू ही राजा है।
hall of heaven. Yes. Some of you feel like singing. Don't stop yourself. Put your hands and begin to sing. The Lord is going to cleanse the pulpits. He's going to cleanse the pulpits. The Lord will bring holiness. Holiness in the churches. He'll bring holiness in the churches. Jesus is coming for a holy bride. He's coming for a holy bride. His presence will fill the churches. The fake He will remove out of the way. He's going to build a strong foundation of holiness and purity in the churches. एक पवित्र पौणाची बुनियाद तो आपले पवित्र सोबीन घालता जे फुटींगपण आसा सगळे पयसतले सोट तेच उरतले सोट तेच उरतले पवित्र सोबीक तो तयार करता. He's preparing his bride to be holy, without spot, without wrinkle. He that has ears to hear, let him hear. कान आसा ताणीन आयकचें. फुटींगपण पयसून सोटेत स्थापीत करतलो असो जेजू. And thank you, Father, for this word. In Jesus' name. Amen. Amen. Be seated in His presence. Glory to you, Jesus. Yes, thank you.
Hallelujah. I don't know what is going to happen in the coming days. But I know that God is doing something very beautiful. He's not looking for crowds. He's looking for you. To loot Sodina. To tuka sodda. जी कोई कोण देवाच्या हाजीर कोणाक भुकेल्यान तांकां तो सोदता. Amen. Can I have the water, please? Water, water, water. I am strong. Mark chapter 3. I like when people get so drunk in the presence. This is good. This is good. Even this is good, you know, when the kajal and mascara and everything comes off and your face becomes all messed up, and it's a good mess. This is your ghost earlier. Sorry. Yeah, it's good. Parvailla. And when people get drunk in the presence of God, and all these things happen, you know, खरें देवाचें हाजीरपण आसता. थंयसर कोणाकूच दुखलो नडोवपाची गरज ना. God doesn't force himself on anyone. Understand that? It's time you understand that. You better understand that. You don't need to be pushed. When the power of God comes, it will happen to you. So, Swata, it's time that you learn to identify the fake from the truth. Because God will come and remove the fake out of the way. So, Swata, Puro. Ata वेळ जालो, जेजू येवपाचो वेळ जालो. 14 pound उरचेना. God loves his people with a passion. देव आपल्या मेंढराचो इतलो मोग करता. देवाक बरें लागना जेन्ना 40 मनीस जियेता. When I mean to say 40, it does not mean, I'm talking about false doctrines. False doctrines. देवाचे उतर twist करून, दुसरे meaning काढून, वेळ आता गेलो. It's time up. God is coming. Amen. जेजू येता. आणि तो ताका जाय की सोब तुवें जाणा जालोलें. Amen. Because he loves you so much. देव आपल्या मेंढराचो इतलो मोग करता. देवाक जाय की सगळीं जाणां साल्वार जालेलीं. Amen. So he is preparing you. He's preparing you. And I'm so happy that you all are coming. Okay? Because God is not interested in the crowds. He's interested in you. Amen. You are an army. You know, Jesus, okay, you only know about the first time he's coming back. I mean, his second coming, you know he's coming in the clouds. To kupache dewan yetolo, ani to thinga astolo. Unto tuko vartolo. Remember this, we'll take you. Okay? To tayar asa tuko vartolo. Titles itun purana. Magir aning kam astele. Because jenna porot to yetolo tenna. To godache boson yetolo. Ye godenu heavenly horses. And he is going to lead the army. He is our captain. He is going to lead the army. And behind him, I will be there. You will be there. You have to come
with him, right? कोण येतले? आर्मी हा पळय तेच येतले. हांगासर पळय जे झुजताले ते आसतले गड्यांचेर बसत. जेजू फाटल्यान ते आसतले आनी तेन्ना जेजू रायांचो राया ह्या संवसाराचेर परत येतलो. His feet will touch this earth and along with him we will be there. आणि आमी येतली आनी कसली कूड घेवन जेजूचे कूड आसा ते भाशेन आमची कूड आसतली. Hallelujah. See, this is not fiction based story, you know, comic books वाचताले, Superman, Spider-Man, woo, not that. This is real. This is real. The Bible is the truth. Yes, sir. Hallelujah. हांगासर तर तो एक बरो झुजारी जालो, मागीर जेजू येता तेन्ना Jesus will come in a घोड्याचेर बसून येतलो. Okay? तेन्ना तुमी येतलेच परत. It's called the second coming. So when he comes this time, आता येतलो तेन्ना तो आपले पवित्र सभेक व्हरोंक येतलो. आणि मागीर तूं पळय तुमची तयारी करतली. आय एम टेलिंग यू दिस इज नॉट टुडेज टीचिंग. जेन्ना आमकां व्हरतलो तेन्ना व्हडलें मेज मांडटलो. आमेन. आनी आमी सगळीं जाणां बसतलीं, आमी जेवतलीं. जेजू सांगता हालेलुया. तो आमकां वाडटलो, तो आमकां सर्व करतलो. व्हडले मेजार बसतलो. Okay, not your ministry, my ministry, your church, my church, you know. No, everyone will be one church. Hallelujah. एक पवित्र सभा जेजूची. तेका लागून no competition. हांगासर आमी competition no. बाबा तुवें वयता म्हणजे ती वयता. बरो हा. हांगा बरें हा. थिंगा रे थिंगा. No. तूं happy हा? तू देवाच्या उतरान मांडटा बरे भाशेन राव. आमी हॅपी हान, आमी देवाच्या उतरान मांडटात. मागीर एक दीस येतलो आनी सगळीं जाणां मेळया. हालेलुया. सगळीं जाणां मेळया आमी. सो नायस इट इज, यू नो. आनी एकाच मेजाचेर आमी बसून जेवतलीं. लांब मेज. कितलीं जाणां? हजरांनी सगळीं जाणां. आमेन. मागीर ते सेलिब्रेशन काबार जाल्या उपरांत तेका म्हणटात मेंढऱ्याचे लोगीन. When God leads me, I will do this teaching. मेंढऱ्याचे लोगीन. जेन्ना हे मेंढऱ्याचे लोगीन म्हणजे जेजू नवरो पवित्र सभा ओकर जेन्ना हे काबार जाले तेन्ना आमी परत येतलीं. कितें करप? हांगासर झूज आसतले. आनी त्या झुजान तूं केन्नाच शेणचें ना, तूं केन्नाच मरचें ना. बिकॉज ऑलरेडी तुजी कूड हालेलुया इमॉर्टल केन्नाच मरना तसली कूड तुका दिल्ली आसा. सो त्या झुजान जेजू ऑलरेडी जिखलेलो आसा आनी आमी जिखलेली विक्टोरियस आर्मी ऑफ गॉड विल बी कमिंग विथ हिम एंड वी विल बी फायटिंग. आमेन. द बॅटल ऑफ आर्मागेडन. That's what is written in the word. हे वस्तूक लागून तूं तयार जा. हालेलुया. आमचे चिंतप इतले लिटल बीट. माझे घर, माझे हे, माझे ते इतलेच दाखविले. कितले आसा जे देवान आमकां दवरलें आसा. Hallelujah. So much is kept for us. Amen. That's why God is preparing you. Hallelujah. So let's go to Mark chapter 3 verse 13 and 14 we will read. And he went up on the mountain and called to him those he himself wanted, and they came to him. Then he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. एक दीस दोंगरार सोडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपणाशी आपयले आनी ते ताचेशी केले आनी आपणा बरोबर 500 आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाण नेमले. Appointed them. Now you must take note of this. Why did Jesus call his 12 disciples and appointed them? कित्याक तांकां नेमले? 12 जाणांक कित्याक नेमले? Why? आनी जोरी तर तूं आयज जेजूचे शिष्य जाल्यार कित्याक म्हणून जेजू तुका वेंचून काडला? Why did God choose you? So the first thing is
Because He loves you. Because He wants to have fellowship with you. Because He wants you to know Him. Taka zara जावपाक, taka ओळखून घेवपाक. Hallelujah. Jesus chose them so that they might be with Him. Amen. So all this time we know that Jesus chose the 12 disciples because He wanted them to preach the gospel. Hallelujah. Somebody help her to her seat. Pain be gone in Jesus' name. She didn't know where she went. MARGAO, Vasco, Mapsa, everywhere she went. She has no idea what happened to her. She went traveling. So wala ko alam dito ka hokon na. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. All right. Let's go to Isaiah chapter 26. Let's make our base of the cake ready. Biryani marination ready. Okay? Isaiah chapter 26. Isagle base me ole obran, makil bare shizo bare data. So scripture foundation. Amen. देवाचे उतर. O scripture to scripture ale losun tiki kalafra sole. Amen. Hallelujah. Okay. So the verse number, Isaiah 26 verse number 3. Are you excited about the word of God? Yes. Are you excited? Yes. Holy Spirit, I pray, put words in my mouth, Lord. Put words in my mouth, Lord. Unless you give me those words, I cannot speak. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. 50% of the people are looking at her. 50% think about it. So if 50% are looking here, you will get only 50% from this. 100% look here. Okay? You keep an eye on her if necessary. The rest you all look. Okay? Alright. Hallelujah. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. How many people know this scripture? कितल्या जणांनी आवाज लावो scripture? You have heard it, right? Amen? So let's go there. Let's see. सांचे मन तुझे तीर दवरलेले आसा तांकां तूं पूर्ण शांतीन जियोंक दिताय कित्याक तांचो विश्वास तुजेर दवरलेलो आसा. Praise the Lord. So now this is good. You will keep him in perfect peace. Perfect peace. Everybody say perfect peace. आणि हिंगा कितें आहा पूर्ण शांती. सगळी म्हणा पूर्ण शांती. इब्रावाचे भाशेन, इस्रायलाचे भाशेन हे उतर perfect peace हाका म्हणटात shalom shalom. This word, when you read it, I actually read it. This word in Hebrew, it says shalom shalom. Okay. Now, keep your finger there. Let's go to another scripture. 2 Peter chapter 1, verse 2. 2 Peter chapter 1, verse 2. What are we doing? We are cooking something. Right? So, bore magir flavor etalo. Okay, let's get this sorted out. Put my pulpit here. Yes, thank you. Bas. That's good. Okay. So it says, shalom, shalom, right? Now,
to 2 Peter chapter 1 verse 2. Okay, I will also go there in this Bible. Konkani. Now I'm searching in this one on my mobile phone. Ovid Pustak on the mobile phone. Because this pulpit is too small to put the Ovid Pustak. Okay. Verse 2. देवाक आणि जेजूक आमच्या सुमयांक ओदीक ओदीक वळखून तुमकां ओदीक आनी ओदीक देवाची दयळाय आनी शांती सुगमपणान भोगूंक मेळूं. Okay. Alright, I'll read it in English. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Okay? Grace, there are two things there. Look here everybody. I teach, then I preach. Okay? Two things are there. Grace and peace. Okay? Grace munchi kide? Yeah, you give me the mic here. Thank you. Grace munchi kide? Kurpa, dayalai, ani shanti. Okay. Hallelujah. Grace munchi kide? Kurpa. Give me a little reverb for this, okay? Grace munchi kide? Kurpa. Okay? Now, let me read this and get this straight. Grace and peace be multiplied. You know what is multiplied? No. Now see, 25% are looking there. This is habit. Habits and habit. The spirit of distraction so fast. Don't get distracted. Tell your neighbor, don't get distracted. Ye John tsukong zaina. Ye John tsukong zaina tuka aiche. Hallelujah. Tuka distracted. It's not interesting. Jenna taduka mattanu. Tenna vasetalo. Taduka marum start zauna asane. Cutting sota, cutting. Hallelujah. You look here. Cheryl will handle her. You look here. Okay. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. हिंदी भाषा में बोलना अनुग्रह और शांति परिपूर्णता से और भी बढ़ती जाए. हालेलुया. सो अनुग्रह म्हणजे कृपा देवाची दोन मिनिंग असा. एक की जेन्ना आम्ही पातकी असली तेन्ना आमकां देवान साल्वार केले, आमकां फावो नासली तेन्ना देवाची दयळाय आयली, देवाची कृपा आयली. हालेलुया. दॅट इज कॉल्ड कृपा. देवाचो फेवर आमच्या जिवितांत अनमेरिटेड फेवर म्हणजे आमकां फावो नासले पूण तरी आमकां मेळ्ळे. दॅट इज कॉल्ड द ग्रेस ऑफ गॉड. हालेलुया. सो बाय ग्रेस यू हॅव बीन सेव्ड थ्रू फेथ. हालेलुया. देवाच्या कृपेक लागून तू फुकट कृपेक लागून तू साल्वार जाला, तुझ्या बऱ्या पुण्याक लागून न्हय. Amen. Amen. So great. Second meaning of grace is divine enablement. Divine enablement. म्हणजे देव तुका शक्ती दिता, गोडाय दिता, करपाक कितें करूंक जाय, बरें करूंक जाय पळय तें. हालेलुया. सो आयज जेन्ना हांव तुजे लागीं उलयता, जेन्ना हांव ह्या देवाचें काम करता, ओ हांव प्रिचिंग करता, थिंगासर करून हांगासर आयल्या. सो कोण दिता म्हाका ही कृपा. Hallelujah. So ही देवा कडसून शक्ती आणि ताकद येता. दैविक शक्ती. Hallelujah. देवा कडसून ही ताकद येता. आका म्हणतात कृपा. Hallelujah. Amen. You got it? So that is called grace. So it's got two meanings for it. Amen. So now you go to the peace part. Okay. ये word जे peace असा actually means shalom. And shalom is the word that is used. You know, तडका मारता. You just pay attention. Okay. So shalom is the word that is used in Israel. Okay, and you can use it in your day-to-day life also because you are actually a spiritual Israelite. Hallelujah. Amen. So jenna एक इस्रायली दुसऱ्या इस्रायलीक मेवता ते म्हणटा कितें शालोम म्हणटा. कितें म्हणटा? शालोम म्हणटा. आनी तेणी कितें जबाब दिवपाक जाय? Shalom, shalom. Very good. Okay, so let me say now to you. Shalom everybody. Shalom everybody. Amen.
So this word shalom does not only mean peace. आम्ही जाणार shalom म्हणजे peace. Or shalom means hello. It just doesn't mean that. Okay? Shalom आचे meaning कितें? आचो अर्थ कितें? एक कितें शांती म्हणटा. So जेन्ना कोणाक तू जाप दिता, that time you are giving the peace of the Lord. Now we say peace be with you. Okay? Shalom. That is one. एक meaning ताचे शांती. Okay? That's why this meaning is given here. दयाळाय आणि शांती. That's all. But no. तेका आनीक कितले meaning आसा. It means not only peace, but it means harmony. It means wholeness. It means completeness. You know what is wholeness? Wholeness. म्हणजे तू आकेच बरें आसा. सदांकाल तू बरें आसली. ओके? completeness. तुझ्या जिवितान कितें उणें जावं नये. सो जेन्ना हांव तुका शालोम म्हणटा, हांव तुज्या जिवितान म्हणटा शांती येवं दी. तुज्या जिवितान कितेंच तुका उणें जावं नये. तुझ्या जिवितान सगळें कंप्लीट जावं दी. ओके? इट ऑल्सो मीन्स प्रॉस्पेरिटी. म्हणजे तुजी उदरगत जावं दी. Understand? So shalom means not only peace, but it means the welfare. It means wholeness. It means completeness. Hallelujah. It means prosperity. Unnati. म्हणजे उदरगत. Okay? So when I say shalom, okay, you say shalom, shalom back. Okay? Ready for the tadka? Yeah. Nice one. So when I say shalom, you say shalom, shalom back. So when I say shalom, okay, म्हणटा देवान तुका सदां शांती दवरूंक. शांतीन दवरूंक. देवान तुका सदांच भलायकेन दवरूंक. देवान तुका सगळें तुज्या जिवितांतलें कितें उणें आसा तुका मेळो. देवान तुका सदांच बरें उन्नती तुजी उदरगत जावंक कितेंच तुका उणें जावपाक जायना. Wholeness, completeness. That's what one word means. Hallelujah. So grace and peace be multiplied to you. Multiplied म्हणजे कितें? सुबेज वाड ओदीक जायत वचो. देवाची कृपा, देवाची शक्ती तुजी वाडत वचो तुज्या जिवितान. Hallelujah. देवाचे शालोम तुज्या जिवितान वाडत वचो. कशें? जेन्ना तूं तुज्या देवाक ओळखून घेताय तेन्ना. So that is why the people of this world, they do not have the shalom of the Lord because they don't know God. संसारी मनीस देवाक ओळखना आणि आमी पासून आमी जरी तर म्हणटात आमी देवाचेर विश्वास दवरता पूण आमी ताका ओळखना जाल्यार ही शांती आसना. आणि जेन्ना हालात आमचे सिच्युएशन जेन्ना येता, आमची जेन्ना सिच्युएशन आमचे परिस्थिती जेन्ना बदलता आणि एडवर्स सिच्युएशन जाता, आमकां नाका तसले जाता आमच्या जिवितांत, आमचो सगळो पीस वयता. Understand? There's no shalom. आमी सगळी उत्सामोळ जाता. आमची तकली सगळी बेजार जाता. मन आमची उत्सामोळ जाता. आमची चिंतना हांगासून थिंगा पावता. So there's no peace. समाधान ना. Shalom ना. कित्याक? तुवें आजून देवाक ओळखून घेवंक ना. Getting the smell of the tadka? So you have to know him. As you begin to know him, जितले तू ताचे जाणवायेन वाडटा. It's not about just knowing the word. Anybody can memorize scripture. I've heard people take Luke 18, Isaiah 61, and they will say, "The Spirit of the Lord God is upon me, for He has anointed me." That doesn't mean you know God. There are many who do this. By stripes I'm healed, by stripes I'm healed. You're just using it as a slogan and a chanting, but you don't know your God. ओळखूंक ना तुवें अजून ताका. तुवें ताका ओळखून घेवपाक जाय. It's not enough to memorize here. You have to know God here. तुवें ओळखूंक जाय ताका. आनी कोणाक तर दुसऱ्या मनशाक ओळखूंक जाय जाल्यार ताच्या बरोबर टायम स्पेंड करूंक जाय. Hallelujah. ताचे बरोबर बसूंक जाय. ताचे बरोबर उलोवंक जाय. हाका लागून Mark chapter 3 verse 14 says, Jesus called his 12 disciples ताणें शिसांक आपयले आपले बरोबर आसपाक. That they might be with him and then to preach the gospel. The mistake people do is, as soon as they get saved, they say, I'll go, I'll preach, I'll do this, I'll do ministry, I'll do this. No, Baba, be with him. Be with him. Jesu bara rao. Jesu bara wo time spend kor. Magna mos.
तो कितें सांगता तें आयक, तो कितें उलयता तें आयक. स्टडी हिज वर्ड, स्पेंड टाइम इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. जेजून आपल्या शिसांक आपयले आनी तांकां नेमले, अपॉइंट केले पयले सोदें आपल्या सांगातार रावपाक. कित्याक जितलो ताच्या सांगातार ते रावताले, तो कसो मोग दाखयता ते शिकताले, कसो तो दुस्मानाक बक्षिता ते शिकताले, कसो तो देंवचार काडटा ते शिकताले. ताचो कॅरेक्टर कितें आसलो, कोण ताका राग हाडटा तो रागान मोडटालो काय, ताच्या बाराबर रावन तेय समाधान जावंक शिकले. ताच्या बाराबर रावन तेय नम्र खालते जावंक शिकले. हालेलुया. आनी चूक केली पासून तर ताणी पेद्रून चूक केली पासून तेन्ना इमिजिएटली, कॅन यू इमॅजिन, कोमो रडलो आनी पेद्रू रडलो. इतलो तो सेन्सिटिव्ह जालोलो भितर. जेजू बारार रावन रावन जेजून म्हटलेलें, कोमो साथ घालच्या आदी तूं म्हाका 3 फावटी नेगार वेतलो. कोणाक म्हणलें आनी पेद्रू रडलो. ताचे काळीज मोव जालेलें. जेजू बाराबर रावन रावन, तो एक खारवी आसलो आनी खारवी व्हेरी हार्ड पीपल इन देयर स्पीच, तांच्या उलोवपान सगळे वस्तूंनी व्हेरी हार्ड पीपल. पूण जेजू बारार रावन 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 ते खूब कितें शिकलेले, काळीज तांचे मोव जालेले. सो जेन्ना कोम्यान साथ घातलो तो सेन्सिटीव आसलो. कितले कोमे साथ घालतात? हा, घालतलेच न्हू. तेंचे काम तें, तेन्नाचे आलार्म ते, different types of sounds they will make, like I did now. And somebody will say, another one will say, you know, it's different type. But that particular one, to komo साथ घातला तेन्ना ताका कळलें की जेजून सांगलेलें कोम्याची गजाल. He was so sensitive. And he cried. He was sensitive. When you be with Jesus, you become sensitive to his heart. He said, I have chosen you to be with me first. तू माझ्या सांगाता राव, तुका विचून काढ माझ्या सांगाता रावपाक, तुका विचून काढ माझ्या बरोबर एक सोयरीगोट दवरपाक. I want a relationship with you. I just don't want you to go and preach and do ministry. First you walk in a relationship with me. Hallelujah. माझ्या बरोबर ही संगती धरून चल. आणि मागीर तुका प्रवचन कशें करचें तें आपशीच कळटलें. Because if you don't have a relationship with Jesus, you cannot walk in this Christian life. Hallelujah. Hallelujah. So, grace and peace be multiplied to you. So देवाचो फेवर तुका जाय. You know, you want God's favor. You don't have to worry. कोणाची इन्फ्लुएन्स घेवपाची गरज ना. तुजें काम करूंक जाय तेन्ना देवाचो फेवर तुज्या बरोबर आसतलोच आनी वाडत रावतलो. Hallelujah. You can walk with confidence. Why you can walk with confidence? Because you are spending time with your God. The Lord is with you. Amen. Joseph in the Bible, in the book of Genesis, knew that the Lord was with him. Knew. So Rizpur tacha sangat aslo ani Joseph zana aslo. Hallelujah. To zana aslo. So he was not moved by the circumstances. He knew that God was with him. Hallelujah. So Joseph was favored everywhere. Queen to aso. देवाचो फेवर ताच्या संगत आसलो, कित्याक देव ताच्या संगत आसलो. So if God is with you, you will be favored. समजता? आपशीच तुजी कामां जातलीं. तुका इन्फ्लुएन्स घेवपाची गरज ना, मनशाची गरज ना. ओ मिनिस्टरांची इन्फ्लुएन्स घेवंक, एमएलएची इन्फ्लुएन्स घेवंक तुका गरज आशिना. तूं कोणाचें बाबा? कोणाचें तूं कोणाचें? आपली किसकी बेटी है तू? किसका बेटा है तू? डर क्यों रहा है? परमेश्वर की बेटी है आप. हालेलुया. चुने हुए वंश है आप. You are the chosen generation. हालेलुया. तुका विचून काडला. Understand? संवसारान कितले लोक आसा, पूण देवान तुका विचून काडला. Hallelujah. That's what you are. But as you grow in the knowledge of your God, जितले ताचे जाणवायेन तूं वाडटा, तितले देवाची कृपा फेवर तुज्या जिवितान वाडत रावतलो. Okay? And the shalom of the Lord. That means
दॅट मीन्स देवाची शांती तुझ्या बरोबर असतली. दॅट मीन्स तुझे काम सगळे कंप्लीट जातले. हालेलुया. तू इनकम्प्लीट वर्क न्हय, तुझे इनकम्प्लीट कामां उरची ना. जे कितें इनकम्प्लीट आसा ते कंप्लीट जातले. सो गॉड इज सेइंग जितले तू देवा बरोबर टाइम दिता तितली तुजी इनकम्प्लीट आसा ती कामां कंप्लीट जातली. हालेलुया. And it says here, shalom, shalom, in Isaiah 26 verse 3. You will keep him in shalom, shalom. That means it is a continuity. That means it is going to be shalom, 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 all the days of my life. Are you excited about this word? Hallelujah. Are you excited about this word? I'm excited about giving it to you. You know? Because जेन्ना परिस्थिती येता आमच्या लायफान तेन्ना आमचें मन डिस्टर्ब जाता. आमचें मन डिस्टर्ब जाता. Okay? So first let me complete this. 2 Peter 1 verse 2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. जितले तू ताची जाणवायेन बघता, जितले तू ताका ओळखून घेता. This word in the knowledge, this word knowing is the Hebrew word yada. Yada म्हणजे to know in an intimate way. Intimate way जाणा? जितले तू ताका ओळखून घे उदर हिब्रू भाशेन यादा. यादा म्हणजे हे सेम वर्ड यूज केला जेन्ना गो बायला एकामेकाक ओळखून घेता. घनिष्ठ रिश्ता, समज गया? इंटिमेसी. जितले गो बायला एकामेका बरोबर टाइम स्पेंड करता तितले एकामेकाक ती ओळखून घेता. हालेलुया. मागीर व्हेरी सून बायलेक कळटा की माझ्या घोवाक खार उपकारना. You love him because you know what? That's how you learn. You spend time. So तुका खार जाय, तू बरे खार करता. But when your husband is eating, you come to know he doesn't like salty food. You do it once, and then you do it again. You do it once, he'll not say anything. Second time when he's eating, he'll look at you. Third time you do the same thing. And then you know, तुका कळटा बाबा मीठ सुबेज घाल नाका. ओतीक बरें तू मीठच घाल नाका. मीठ दवर थिंगा मेजार. कशें कळलें? टाइम स्पेंड केलो. एका दिसान कांय कळना. फर्स्ट डे हार दी ओणी दी कितेंय दी खाता. Right? But you spend time. Doesn't like, Papa doesn't like. Don't give him salty food. Hallelujah. You spend time with Jesus. More and more closer to him. That is called knowing. जितले तू ताका ओळखता, तुका कळटा. दिवप मनशान पॉकेटांतले काडून दिवप आमच्या देवाक बरें लागता. हालेलुया. जेन्ना तू बक्षिता ताका बरें लागता. He likes it. You spend time with Jesus, you learn to forgive very fast. You learn to give very fast. हालेलुया. तू घालतो जाता. जितले तू त्याच्या बरोबर रावता तितले तू सोसणीकायचो जाता. तू सोसूंक शिकता. कित्याक तुजो जेजून कितले सोसले आनी तू ताच्या बरोबर रावता आनी तू सोसूंक शिकता. हालेलुया. You learn to endure the things as much as you spend with him, time with him. So he chose you so that you could be with him. Hallelujah. तू ताचे बरोबर आशे खातीर देवान तुका वेंचून काडला. Hallelujah. And the second thing is preaching the gospel. Amen. जितले तू ताका वळखता तितली तुजी शांती शालोम 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 जाता. शालोम 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 शालोम. Amen. वाडत रावता. Isaiah 26 verse 3 says, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Let's go there. Konkani. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 आमचे situations आमकां आलोवपाक येतात. Okay. You will keep him in perfect peace. Isaiah 26
26 verse 3. जांचे मन तुजे थीर दवरलेले आसा तांकां तूं पूर्ण शांतीन जिवंक दिताय कित्याक तांचो विश्वास तुजेर दवरलेलो आसा. लेट्स टेक दिस वर्ड एंड ब्रेक इट अप. ओके, यू विल कीप हिम. फर्स्ट थिंग, तूं दवरतलो इन परफेक्ट पीस. तूं तांकां परिपूर्ण शांतीन दवरतलो. शालोम शालोम तुज्या जिवितान आसतलें. कोण दवरतलो? तूं दवरतलो. सुम्या आमकां तूं सांबाळून दवरतलो. तूं आमकां परिपूर्ण शांती दितलो. यू वील गिव अ शालोम शालोम. देवाची कृपा, देवाची शांती, देवाची उदरगत, कंप्लीटनेस आमच्या जिवितान चालू उरतलें. कशें देवा तूं दितलो आमकां. कित्याक? ओके, कित्याक? प्रेज गॉड. जांचे मन तुजे थीर दवरलेलें आसा. मन सगळें म्हणा मन. दिस मायंड, ही चिंतना उत्सामोड जातात जेन्ना परिस्थिती तुजी हालता तेन्ना. पगार मेळ्ळले त्या दिसा लांब स्वास घेवन बसता पयशे मेजून तेन्ना पगार मेळ्ळले. शांती. बाबा, दॅट्स नॉट युअर शांती, that is your income. समजलें? Because if that was your shanti, काबार जाता तेन्ना why you were becoming sad? तुझी शांती जेजू. तूच माझी शांती, तूच माझे सुख, तूच माझा संतोष मिया, तूच माझे सगळे दायज, तूच माझे तूच माझी शांती, तूच माझे सुख, तूच माझा संतोष मिया, तूच माझे सगळे दायज, तूच माझे जीवित. Amen. Amen. सगळे बरें जाता तेन्ना आमी खुशाल आसतात, आमी स्मायलिंग फेस आसतात, सो हॅपी. पूण जेन्ना दुसऱ्यात घडोन येता आमच्या जिवितान तेन्ना आमचो पीस आलता. मेक इट लिटल सॉफ्टर. थँक यू जीसस. आमचो समाधान आलता, आमची चिंतना खंयच्या खंय पावता आनी आमकां दिसता की आमी बुड्डेला म्हूण. एंड मेनी पीपल दीज डेज दे आर गोईंग थ्रू फायनान्शियल सिच्युएशन्स, फायनान्शियल प्रॉब्लम्स जायत्यांच्या जिवितान अशें ह्या दिसांनी घडलेलें आसा. Many people have lost their job. Many people are looking for jobs. Many people's bank balance सोकला गेलेले आसा. Okay? तुझी शांती, तुझे bank balance बरे आसा म्हणून न्हू. Okay? Okay? तुझे बँकीन आसो ना आसो, तुझी शालोम, तुझी शांती तुझ्या भितर आसा. कित्याक तो तुजो जेजू जावन आसा. हालेलुया. हे सगळे जे आमच्या दोळ्यांक दिसता ते सगळे टेम्पररी, पूण जें कितें आमकां देव दिता तें सदांकाळ आसतलें. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. हालेलुया. जेजू सदांकाळ आमच्या जिवितान आसतलो. आमेन. क्राइस्ट इन यू इज द होप ऑफ ऑल ग्लोरी. जो जेजू तुझ्या भितर आसा तो जावन आसा परमसो. हालेलुया. सो यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस. Shalom shanti, shalom shalom is going to go on and on and on in your life. कित्याक तुझे मन तुवें देवाचेर दवरलेलें आसा. Hallelujah. So now this word, whose mind is stayed on you, stayed, this word in Hebrew means somak. It means somak. So somak, this word, ये उतर somak, ताचे मिनिंग, ताचो अर्थ असो की आखेच वेद, आखेच वजन कोणाचेर घालपाक. ओके, सो जेन्ना तुझे मन तू देवाचेर घालता तेन्ना तुजे सगळो पेज, सगळे वजन जे तुझ्या जिवितान आसा ते सगळे वजन तू देवाचेर घालता. सगळी चिंतना तू ताचेर फोकस घालता. हालेलुया. आर यू गेटिंग दिस? आमेन. आमेन. सो कितली जाणां आमी स्थिर चलतात म्हणल्यार काळजान आमच्या कितलो भार आसा, इतलो भार आसा, काळजार आसा, पाटल्यान आसा आनी आमी सारकी चेपून चलतात. जाणट्या भाशेन आत्मीक आमची ताकद काबार जाल्या आनी आमकां चलपाक जायना रे जेजू. सोसूंक जाय. तूं भागोंक ना एक्चुअली, पूण तुझे मन भागवला. जायना रे जेजू, म्हाका सोसूंक जायना रे. फिजिकली तू भागोंक ना,
तुझेवर तो पेज हा तुझ्या मनाचेर तो घेऊन तू बागवला आणि तू ओसोक जाला, तुझी ताकद काबार झाल्या आणि तू पेजान सारखे पेज पडला तुझेर आणि तुझे चिंतनात देवान देऊ ना बाबा तुका. गॉड डीड नॉट गिव इट टू यू. तू चिंता तुवें केला ते वजन चिंतून चिंतून चिंतून. कित्याक जेजू म्हणटा डू नॉट बी एन्शियस अबाउट एनीथिंग. कसलीच वस्तूचो तू हुस्को काडी नाका. सो जेन्ना तू हुस्के काडटा फाल्यां कितें जातलें, भांगर कशें करतली, चेडवां काजार कशें करतली आनी तांकां इस्कॉलाक कशें धाडटली, हें सगळें जेन्ना तूं चिंता पयशांचे, दुडवांचे, बाटाचे, गाराचे, हे सगळें तूं चिंता 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 तेन्ना तो पेज तुजेर सकयल असो पडटा. पूण हें उतर स्टेड ऑन यू. दिस वर्ड इज समेक. दॅट मीन्स यू टेक ऑल दॅट. तूं सगळें घे आनी तूं जेजूचेर तुजें मन घाल. सगळीं चिंतना तूं ताका पळय. यू लूक एट हिम आनी आख्खेच तुजें डिपेंडन्स ताचेर येवन दी. दॅट इज कॉल्ड स्टेड. That is called holding on. That is called leaning on. That is called somak. That is called धीर. ताचे वयर तुझे आख्खे मन तू घालता तेन्ना की तुझे मन समाधान जातले, तेन्ना की शालोम शालोम तुका मेळटलो. That is the time. You understand? It's a simple thing. Simple word that the Lord wants you to understand. So one day in Mark chapter 4, Jesus told his disciples. Jesus आपल्या शिष्यांक म्हटले this. See, we read Mark 3, right? We read Mark 3 verse 14. कितें सांगलं? He chose his disciples so that they would be with him. शिष्यांक ताणें वेंचून काडले आपल्या संगतार रावचे खातीर. आमेन. सो मार्कच्या 4व्या विस्वरान अशें बरयलां की जेजून आपल्या शिष्यांक सांगलें चल आमी पळतडी या. कितें म्हटलें? चल आमी पळतडी या. सो देवान ऑलरेडी उतर उलयलें. ओके. सो जेन्ना देव उतर उलयता तुजी ड्युटी जावन आसा की ह्या उतराचेर तुजें मन तुवें घालूंक जाय आनी ह्या उतराचेर तुवें मेडिटेट करपाक जाय. हालेलुया. सो एक्चुअल फिजिकल सिच्युएशन अशें जालें जेन्ना जेजून म्हटलें चल आमी पळतडी या तेन्ना तो बोटीन तांचेर बसलो आनी जेन्ना बसलो आनी मोड जालें तेन्ना जेजू न्हिदलो. Okay, so now Jesus was not worried about the storm. He was in shalom, shalom. Understand? Because he is Jehovah Shalom. Hello? One of the names of the Lord. Jehovah Shalom. Hallelujah. Jehovah Shalom. तो म्हाका शांती दिता, तो म्हाका कंप्लीट करता, तो म्हाका सगळे परिपूर्ण करता. हालेलुया. तो म्हाका संपूर्ण जीवित दिता. हालेलुया. तो म्हजो Jehovah Shalom. हालेलुया. सो जेजू शलोमान आसलो आनी तो ताका झेम पडली पूण मोड जालें आनी मोड जालें तेन्ना मनशाची मनां त्या शिसाची मनां सगळीं उत्सामळ जालीं. दे वर अफ्रेड. हालेलुया. तांकां भिरांत दिसली. तांच्या मनान कितें आयलें? आतां आमी बुडटलीं. आनी जें मनान आयलें तांच्या तोंडान आयलें. आनी जें तुज्या मनान येता तूं तोंडांतल्यान उलयता. एंड दॅट इज द प्रॉब्लम वेन यू ब्रिंग इट टू युअर मायंड एंड यू ब्रिंग इट टू युअर माउथ. कित्याक जेन्ना आमच्या मनान येता तोंडांतल्यान उलयता हांव मरतलीं आतां. हें म्हज्यान सोंसूंक जावचें ना. तेन्ना जाय तेन्ना तुजी ताकद वयता. कित्याक तुवें म्हटलें तुका जायना. कित्याक सगळी पदवी देवान तुज्या तोंडान दिलेली आसा. जें कितें तूं उलयता तें तुका मेळटा. हालेलुया. सो शिस्त सगळे घाबरले. दे वर अफ्रेड आनी ते म्हणूंक लागले मास्टर यू आर स्लीपिंग अँड वी आर पेरिशिंग. आमी बुडटा. पूण तांचें मन ताच्या उतराचेर नासलें. तांचें मन आसूंक जाय आसलें ताच्या उतराचेर की ताणें म्हटलेलें आमी पळतडी या. बाबा मोड पासून जालें जाल्यार हांव तुजे बोटीन आसा, हांव तुका पळतडी व्हरतलो. हालेलुया. पूण ते घाबरले आनी तांची चिंतनां उचामळ जालीं आनी ताणें जेजू कुटयलो आनी जेजून आपलो हात उबारून ते मोड थंडायले. हालेलुया. आमेन. ते मोड थंडायले. तोच जेजू आयज तुजे लागीं उलयता. ही इज टॉकिंग टू यू टुडे. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. Stayed म्हणजे आकेस तुझे वजन ताचेर घाल. Hallelujah. Proverbs chapter 3, then we will close this. Oh, wait, sorry.
Open Proverbs 3 and go back to Isaiah 26. Whose mind is stayed on you because he trusts in you. This is very important. Very important. कित्याक हांव दवरूंक देवाचेर म्हण कितें बरें केलां ताणें इतलें मागता मागता मेवच ना म्हाका. Why I should keep my mind on him? So you go and tell somebody, trust in God. You tell somebody, तुझे मन देवाचेर घाल, तुझी नदर ताचेर घाल. Why? What he has done for me? कितें केलां? इतलो त्यो बायबल वाचता, रितीरांक वयता, कांयच बरें जायना म्हाजें, कांयच बरें जायना म्हाजें. Have you heard people saying that? You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Trust. Stand up in the presence of God. Lift up. Because he trusts in you. If you don't trust the Lord, you cannot put your mind on him. If you don't trust the Lord, you cannot put your mind on him. It's why you find so many believers complaining and grumbling. And the Holy Spirit is grieved. पवित्र आत्मा दुखवता. कित्याक? इतले आमी जाणा आसतना, तोडी आसतना, आमी ताका दिनवास दिनात, आमच्या तोंडांतल्यान आमी गुणगुणाट करतात. We are grumbling so much. And we are doubting him. आमी दुबावतात, कशें जातलें? कशें जातलें? मोड येयला, पोलतोडी कशी वयतली? देवान सांगला, तो देव करतलो. So then when you spend time with God, he begins to show you himself. Baba, don't think that you know everything. It's a simple word today, but listen. Treat every word as valuable. Valuable. Mola ti kutra devachi. Hallelujah. As you spend time with him, he begins to show you that he is your provider. How you come to know that? तो तुझो प्रोवायडर, तो तुका दिवपी म्हणून कशें कळटा? तुज्या जिवितान एक परिस्थिती येता, जंय तुका तुज्या घरान कांय आसना, आनी तेन्ना तूं देवा फुड्यान येता आनी तूं देवाक आर्गां दिता आनी म्हणटा, जेजू, तूं काल आसलो म्हजे बारी, आयज आसा तूं म्हजे बारी, तूं म्हाका सोडचो ना. तूं देवाक आर्गां दिता आनी देव तुजी काळीज आनी तुजें मन पळयता. आनी 2 दीस जाता म्हणसर, ओ मेबी त्याच दिसा एक मिरेकल तुज्या जिवितान जाता. न्हय तूं कोणा लागीं मागोंक गेला म्हूण, पूण तूं मागोन आसतना कोण तरी येवन तुका कितें दिता. आनी तूं जाणा तेन्ना, हो म्हजो देव म्हाका पावलो म्हूण, म्हज्या देवान तुका म्हज्या जिवितान धाडलें, हें म्हाका आदार दिवपाक. That time you say, he is my Jehovah Jireh, my provider. Hallelujah. तेन्ना तूं ताका वळखता. मागीर थोड्या तेंपान आनीक एक कसलीच परिस्थिती तुज्या जिवितान घडून येता, पूण तूं देवाच्या बरोबर इतलो तुजो संबंद घट आसा की तूं म्हणटा, जेजू, तूं म्हज्या बरोबर काल आसलो, आयज आसा, सदां काल आसतलो. काल म्हाका भायर काडलें तितूंतलें आयजूय तूं काडटलो. सोम्या, हांव तुजेर पळत येता. आय एम leaning on you. My mind is stayed on you. म्हजें मन हांव तुजेर घालता. आनी रोखडेंच तुज्या जिवितान डिलिव्हरन्स येता. देव तुका तेय परिस्थितींतले भायर काडटा आनी अशे भाशेन तूं वळखता, म्हाजो देव केन्नाच फेल जावचो ना. हालेलुया. एक दीस नेरपेत तुज्या आंगान भितर
कसली तरी रोग येता, पिडा येता आनी तूं देवा फुड्यान नडटा, म्हाका कित्याक हें दिलें, म्हाका काम करूंक जाय, म्हाका भलायकेन आसूंक जाय. आनी पूण तूं देवाक आर्गां दिता त्या वखदार, म्हणटा की जेजू तूंच पेकयणार, हांव वाचता तुजें उतर, तूं म्हजो पेकयणार, तूं म्हाका पेकोवणी दितलो, हांव तुका आर्गां दिता, हांव हे परिस्थितीन उरची ना, ही पिडा म्हाज्या आंगांत उरची ना. आनी तूं ताचें वर्ड डिक्लेअर करता, ताचें उतर तूं म्हणटा तुज्या तोंडांतल्यान, ती पिडा तुज्या कुडींतली भायर वयता, तेन्ना तूं ताका वळखता तो जेहोवा रफे, तुजो हिलर. हालेलुया, हालेलुया. तुज्या आंगांत ताणें एक मिरेकल केलें म्हण. बाय द वे, लास्ट नायट, in fact this morning I was seeing cancer cells going to get healed. Okay, cancer cells म्हाका सारके दिसती पडल्या की जेजू कॅन्सर बरो करतलो म्हण. ते सेल्स जे आसा आंगान कितें ग्रोथ वाडलेली आसा, लंप आसा, फायब्रॉइड आसा, कॅन्सर आसा, कोणूय सा ऑनलायन पासून पळयता जाल्यार गॉड इज गोइंग टू हील कॅन्सर. इट इज टाइम फॉर कॅन्सर टू गो इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. कोणाच्या आंगान ग्रोथ आसा कसले जाल्यार वयतले जेजूच्या नांवान. You begin to know him as Jehovah Rapha, your healer. You're spending time with him. Other people tell you, दुसरी सांगता तुका, अरे Jesus will heal you, Jesus will heal you. पण तू अनुभवूंक ना ते, पण जेन्ना तू अनुभवता, when you feel it, when you know it, yes, he's my healer, then you can go and tell somebody else, the same God who healed me will heal you. You know the presence of God is going to just flow in this place. It's all about spending time with him. Jesus chose you so that you could be with him. ताच्या बरोबर राहो. You are made for him. God has made you like that. देवान तुका अशें रोसला की ताच्या बगर तुवें रावंक जावचें ना, ताचे बगर तुवें जियोंक जावचें ना. तू म्हूण कितले म्हाका इतले म्हज्या लागीं भांगार आसा, पयशे आसा, दुडू आसा, म्हाका सुसेगाद रावंक जातलें ना बाबा. तुका देवा बगर जियोंक जावचें ना, कित्याक मनशाक देवान रोसला. ह्याच कारणाक लागून God has created you for this, so that without him you are incomplete. तू incomplete ताचे बगर. आनी जेन्ना जेजू तुका मेळटा तेन्ना कंप्लीटनेस आनी शालोम शालोम तुज्या जिवितान मेळटा तुका. हालेलुया, हालेलुया. So what is lost now, you have to bring it back. You know what has happened? People come to church. लोक रेतीरांक येतात, धांवतात miracles पळोवपाक. Crowds will come for miracles. Miracles are not wrong, miracles are good, and miracles तुझ्या जिवितान जातलेच, कित्याक मिरेकल वर्कर तुझ्या भितर आसा. हालेलुया. घडटलेच मिरेकल, पण मिरेकल्सांक लागून जेन्ना मनीस धांवता, ओके, आनी प्रॉफेसीज आयकूंक जाय म्हूण धांवता, पण जेजूच्या आजीपणाक लागून धांवना. फकत भायली वस्तू पळोवपाक कितें घडटा हांगा. म्हजें नांव घेवन म्हाका कोण उलो करीत काय, ओ प्रॉफिट म्हजें नांव घेवन, एंड वी गो फॉर that time. You will not grow, my dear sister, my brother. God wants you to grow in the spirit. Hallelujah. तुझ्या आत्म्यान साम तुवें वाडोंक जाय. आनी वाडटलें केन्ना, जेन्ना देवाचें उतर एक भाकर तुज्या जिवितान मेळटा, देवाचें उतर उंडो तुज्या जिविताचो. जेन्ना तूं तें उतर घेता तेन्ना तुका आत्मीक सेहत मेळटा, आत्मीक तुजी भलायकी बरी उरतली. हालेलुया. आनी तूं स्ट्रॉंग जातलें. हालेलुया. You need the revelation of God's word. देवाच्या उतराची प्रकाशनी तुका मेळपाक जाय. Hallelujah. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusts in thee. Hallelujah. Hallelujah. So now, after years and years of knowing Jesus, I have come to the conclusion that my God is faithful, and I'm not speaking it out of a Bible college thing. I'm speaking it out of experience, because I've spent my time in the presence of the Lord years and years and years. Hallelujah. Once हांव जाणा आतां
पासून गेल्यार मरणाचे कुंडीत पासून हांव गेल्यार म्हजो देव म्हज्या सांगत आसा हालेलुया मरणाची सावळी पासून म्हाजे वयर आयली तेन्ना म्हजो देव म्हज्या सांगतान चलतलो हालेलुया I know my God and as I get to know him आणि जितले हांव ताका वळखता म्हज्या जिवितांत ताचे शालोम वाडत आसा ताची कृपा तो म्हाका दिता ताची घोटाय तो म्हाका दिता हालेलुया you never thought you would be this today what God is I never thought I would do this what I'm doing हांवें म्हज्या लायफान चिंतूंक नासलें की एक मिनिस्ट्री आसतली आनी हांव दोन सर्विसेस एका दिसा करतलें म्हूण but what happened I'm not doing this in my own strength it is not possible to do this my dear people it's not possible हे घडोवन येवपाक जायना it's not possible पूण ही देवाची कृपा जी आमकां मेळटा hallelujah it is he the Holy Spirit within us enabling us to do this work hallelujah you are not weak you are strong all you need to do is know your God तू कमजोर ना तू weak ना hallelujah तू strong आसा देवान तुका तोच अधिकार दिला तो शिसान दिलोलो तोच अधिकार देवान तुका दिला पूण जेन्ना तू ताच्या बरोबर चलतले आनी मागीर तू ताका वळखतले तितले तुज्या भितर अधिकार वाडटलो that is what is going to happen Paramashabate it's time for you to walk in completeness to walk in that shalom hallelujah म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो सगळ्यांक प्रॉस्पेरिटी जाय सगळ्यांक मिरेकल मनी जाय सगळ्यांक हे जाय तें जाय पूण जेजू कोणाक जाय who wants Jesus because he is the source of everything he is the source of every miracle hallelujah सगळे miracles ताच्या कडसून येता सगळी बेसांवां ताच्या कडसून येता सगळ्यांक ह्यो वस्तू जाय पूण जेजू कोणाक जाय जांकां जेजू जाय तांकां तो मेळटलो आनी जेन्ना जेजू मेळटा तुजें आख्खें जिवीत तो बदलतलो hallelujah it's going to fill you with his power hallelujah come right now in the front God is moving right now here come right now leave your chairs and come here God is going to do mighty things lift it up shabarabashihala rekosotorokoto my God my God my God my God my God trust in the Lord Yahweh for in the Lord there is everlasting strength sasmachi shakti taच्या भितर आसा oh rakabasida la malda rakasete regete kerebesete re hallelujah grow my sisters grow my brothers hallelujah आत्मिक जाणवायेन वाड oh वाडप जावं दी तुझे वाडप जावं दी hallelujah कशें तूं आत्मे सालवार करतले जर तर तूं तुज्या देवाक वळखना जाल्यार how will you save souls you have to know who Jesus is in order for you to be a witness to him येशू ख्रिस्ताचे गोवायकी जावपाक पयले स्वाती तुवें ताका वळखून घेवपाक जाय जेन्ना तूं ताका वळखून घेता तेन्ना तूं ताचे गोवायकी जावंक शकता hallelujah 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 Holy Spirit is going to anoint many of you today yabarushine namayakaba rezitene meseteneke oh refresh the anointing today hallelujah abhishek devacho devan yevdi tujya jivitacher once again hallelujah oh my God bara shabalendere mesetere bakaba shotologoso oh the blessings of Abraham are for you my sister my brother blessings of Abraham are for you Abrahamaची बेसांवां जी सर्वेस्परान बसयलेली ताका जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका मेळटा ती तुजी जावन आसा तुजे दुश्मन कितले प्लान करून तुजे वयर पूण ते सक्सेसफुल जावचे ना ते सक्सेसफुल जावचे ना तुजो व्हरतो देव तुज्या सांगता आसा वळखून घे ताका तो तुजो मोग करता he loves you he's your father he's
is your Abba. तो तुझा मोग करता. माझ्या बाबा माझ्या बहिणी. तू weak पडा नका. तू strong असा. Hallelujah. You will carry the true anointing. 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 The true anointing. The holiness anointing. Holiness anointing. Even people who are watching. Holiness anointing. Pavitra bond. Pavitra bond. Pavitra bond. My God. Woo. Oh. Fire. Holy fire. Holy fire. Holy fire. My God. My God. My God. Holy fire. Let miracles happen. Oh, Shaba Shaba Legerebe. So इतना plan cancel जाता. Cancel जाता. Cancel जाता. तुझ्या जीवितावयले. तुझ्या भुरग्याच्या जीवितावयले. Ah, capacity. Shaba Baba Baba. Hallelujah. 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 Oh ho 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 ho. Shaba Baba Baba Baba. Oh ho ho ho. It's flowing in this place, it's flowing in this place, it's flowing in this place. Mighty, 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 mighty God. Mighty, 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 mighty God. Mighty, mighty, mighty God. Saba, Saba, Taraba, Setere, de Baha. Can give your thoughts to Him. तुझी चिंता नका दी, तुझी बिरात नका दी, तुझे हुस्के नका दी. सोकलेताचे काल, जेजू म्हणता यो मुझेशीन. ओ बारांच्या आपल्याला यो मुझेशीन तुझा बार माका दी. हांव तुका विश्व दिता, हांव तुका समाधान दिता, हांव तुका शांती दिता, हांव तुका संपूर्ण जीवित दिता. ओ राबाशा बकाता शीतला बाशा लेगेते मेरा सेटेले बाया एगे राबातुको शामातेलेगेया. Yes. Sabata, Shabata, Lakata, Baraka, Sedede, Shabada, Lemeda, Bashto, Godo, Regesite, Legate, Lord, give me. Lord, give me. Give me you. Take more of me. Take all of me. Jesus, take all of me. Jesus, give me you. I want you, Jesus. Give me Jesus. Maka Jesus, give me Jesus. If I have Jesus, I have everything. Give me Jesus. Shalamate legete rebezete regesi karababasha. Give me Jesus. I want Jesus. He's my healer, my deliverer, my miracle worker, my Lord. He's my God. He's my King. He alone has the authority over my family. Fakat Jesus ko dikara sa माझ्या कुटुंबाचे. Fakat Jesus ko dikara. Somebody needs to say this. Oh, mood माझ्या बाबा mood. Fakat Jesus ko dikara sa माझ्या घराचे. Fakat Jesus ko dikara sa माझ्या भुरग्याचे. Hallelujah. पूर्वजाचे श्राप माझ्या जीवितावर उरचे ना. Oh, the generational curses will not remain in my life. Jesus आपल्या रॉकात मारेला माका लागून. I know my God. याबारा शतलाबा. Hallelujah. माझा देव माका या परिस्थितीत सोडचा ना. माझा देव माझ्या भुरग्याचा हात सोडचा ना. Hallelujah. माझा देव माझ्या मागणे ऐकतलो. My God hears my prayer. I know my God. Shabale kabaso toro moso. Hallelujah. Hekerami hamataya. Zebatoro shabataya. Egaramataya shtola hamate. Ezamatarasete. Ishtoromo sotorobo. Erebasantale. Rasideli yabashale. Irasamatale. Yesua Rabashabata.
rebuke cancer. I rebuke cancer now. In the name of Jesus. Every cancer cells in your body, let it die. Let it die now. In the name of Jesus. I rebuke those lymph nodes now. In the name of Jesus. And every cancer cell die. In the name of Jesus. I curse leukemia. In the name of Jesus. I curse that cancer. Oh, Rabbo Shakaterebea. Oh. Oh. Shabalabaraba haba 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 ege haba 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 ezetete rekete rebasida latata ekrashtoloko. Oh, the demon of social media, the demon coming from the video games, I break up that spirit in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. तुझ्या भुरग्यांचे affects जाता, तुझ्या भुरग्यांचे affects जाता. ते video games phone, ते mobile phone phone, जे तुझ्या नामात ते browserचा hold and don't die of the Lord. I break it in Jesus' name. I break it in Jesus' name. Zebrashtalum brashtalim grebatora. Zebroto gremro gremreshtalum rotebeya. Zebroto. Hey, 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 hey. Hosanna, 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 Hosanna. My Lord, my King. You're my everything. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Oh my Lord, my King, you're my everything. You're my everything. You're my everything, Jesus. You're my everything, Jesus, Jesus. Oh, here I am, here I am, here I am, Lord. Here I am, here I am, Lord. Here I am, here I am, Lord. Here I am, Lord. Here I am. Dus was er ons naar, dus was er ons naar, dus was er zo daar, dus was er deel. Jesus, dus was er ons naar, dus was er
like I never did before. From now on in my life, I will be with you, Lord, like I never did before. I spend my time with you, Lord, like I never did before. I will read your word, Lord, like I never did before. I'll bow before you, Lord, like I never did before. And I want you more than the miracles. I want you more than my healing, more than my deliverance, more than the money, more than anything. I need you. I want you, Jesus. I want you, Jesus, more than anything, more than anything. Tu makasai, Jesus, tu makasai, Jesus, tu makasai. Atani soda, Jesus, tu makasai, Jesus, tu makasai, Jesus, tu makasai. Atani soda. Here I am, here I am, here I am. Soumya, जायते पावटी म्हज्या चिंतनाच्या भरान हांव शेपून उरलोलें. तुजे वयली नदर हांवें काडून ह्या संवसारी वस्तूचेर हांवें नदर घातली. तुजो ताडो हांवें आयकूंक ना. म्हजें मन उचांबूर जालें, म्हजें जिवीत गाबोरलें. दुनिया त्या वेळार तूं म्हज्या सांगाता आसलो, आयज तूं म्हज्या सांगाता आसा. सुने जेजू, सगलो म्हजो भार हांव आयज तुका दिता. सगळीं म्हजी चिंतनां हांव तुजेर घालता. हें म्हजें चिंतप, म्हजें मन नवसोडणी कर ह्या म्हज्या मनाची. तुज्या उतरा प्रमाणे तूं म्हाका चलय आनी हांव जाणा परिपूर्ण जिवीत हांव जियेतलें. शालोम शालोम म्हज्या जिवितान आसतलें. म्हज्या घराब्यान, म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितान, म्हज्या सोयऱ्यांच्या जिवितान हांव सगळें तुजें बरेंपण पळयतलें. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Stand for a few moments, don't go back, just wait a few moments, just a few moments. Can you just say thank you, Lord? Because He is the King. He has given you something today. Ask Him, Lord, I thank you. Papa Arkadita. Dunia में सदाच बेगी बेगी kabar kuru mocok sudah pun Jesu. Tu rautangka
सगळ्याच्या काळजांनी आज आयला ते उतर तुझे फळातीक जावं दी वाडोनी तांच्या जिवितान की तांणी तुजेर केन्नाच दुबाव दवरिना जावच्याक पूण सदांच तुजेर पातयेवन रावंक तुजेरूच तांणी ट्रस्ट करूंक दुनिया ही कृपा तूं तांकां फावो कर जेजूच्या नांवान आमेन आमेन Thank you, Jesus. You can bring your offerings to the house of God. Kitlo vichit moktuso Diteli arkatuka sodaka Kitlo vichit moktuso Diteli arkatuka sodaka Minamaha krepegya कांयच तुका उणें जावचें जितलें तूं वोंगता तितलें तूं येवतलें As much as you sow, you will reap. No seed that is sown in the kingdom of God is wasted. Everything is invested. Hallelujah. Baba, तुझ्या भुरग्यांक बेसावांनी भर इतली बेसावांनी भर सोम्या तुवें ऑलरेडी तांकां कितलें दिलेलें आसा आनीकूय तांच्या जिवितान सुबेज वाडयत तूं रावतलो हालेलुया ही परीक्षा जायत्या जाणांच्या जिवितान जी आयलेली आसा ती परीक्षा ती पास जातली आनी ती सोम्या तुका सदांकाल ती वाज दिली आनी तुका अडकून घेतली की म्हजो देव कितलो बरो सदांकाल बरो जेजूच्या नांवान आमेन हालेलुया Amen. So we're going to have breaking of bread for the born again. The rest of you can have your tea. God bless you.